लोकसभेचे वारे देश पातळीचेर नेटान सुरू जाल्ले आसा। देश पातळीचेर वेगवेगळ्यो आघाड्यो तयार जातात। नवे नवे पक्ष जे आसात ते वेगवेगळ्या पक्षांकडेन तांचे युती जाता। ह्यो सगळ्यो घडामोडी चालू आसतना गोंयान सुद्दां आमी जर पळयत जाल्यार लोकसभे खातीर इच्छुक जे आसात ते मोठ्या प्रमाणात तयार जाल्यात। दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा हे दोन मतदारसंघ लोकसभेचे गोंयान आसात आणि विद्यमान लोकसभेचे जर आमी खासदार पळयत जाल्यार उत्तर गोंयच्यान भाजपाचे श्रीपाद नायक हे गेली कितलीशीच टर्म सेगीत निवडून येतात आणि लोकसभेक उत्तर गोंयचे प्रतिनिधित्व करतात। जाल्यार दक्षिण गोंया भितर फ्रांसीस सार्दिन हे विद्यमान खासदार म्हणून थंय कारभार पळयतात। पूण आता फुडें रोकडीच लोकसभेची वेंचणूक ही तेंकल्या आणि उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय दोन्ही लोकसभा मतदारसंघां खातीर काँग्रेस जावं भाजपा दोन्ही पक्षांमध्ये जे इच्छुक उमेदवार आसात तांच्यांनी ऑलरेडी आपलो प्रचार जो आसा तो सुरू केला अशें आमच्यान म्हणूं येता। उत्तर गोंयच्या बाबतींत आमी जर विचार करीत जाल्यार श्रीपाद भाऊ हो तर एक म्हत्वाचो असो भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटेचो दावेदार आसा। त्या उपरांत पयलीं चर्चा चालू आशिल्ली की तानावडे हे एक वेळ आसपाक शकता, पूण तानावडे हे राज्यसभेचे निवडून गेल्ल्यान तानावडेंचो पर्याय जो आसलो तो आतां आपशीक कुशीक थारला। सो सद्या तरी उत्तर गोंयच्यान आमी भाजपाचो विचार करीत जाल्यार श्रीपाद नायक हेच फ्रंट रनर अशें आमी म्हणपाक शकता। पूण आनीक एक म्हत्वाचें नांव आतां उत्तर गोंया खातीर फुडें येयलां किंवा येता हळू ते म्हणजे दिवचल मतदारसंघाचे आदले अपक्ष आमदार नरेश सावळ हांचे। आनी हेजें कारण म्हटल्यार आमी जर गोंयान सद्या पळयत जाल्यार नरेश सावळ हांच्या चवथीच्यो ज्यो आमी परबी दिता, चवथीच्यो विशीस दिता, तेचे बॅनर आमकां उत्तर गोंयच्या साबार मतदारसंघांनी पळोवपाक मेळटात। आनी तशेंच म्हत्वाचे अशे कांय बॅनर जे आसात ते बार्देस मालानूय आमकां दिश्टी पडटात। हो जो आतां बॅनर आसा हो आमी पळयत जाल्यार हो शिवोले लागला बाजारान आनी अशा तरेचे बॅनर उत्तर गोंयान विंगड वाठारांनी नरेश सावळ हांचे लागलेले आसात। आनी तितून अशें म्हणटात की नरेश सावळ फॉर नॉर्थ गोवा, म्हणजे एक प्रकारे खंय तरी नरेश सावळ हेंकांच प्रोजेक्शन दिवप नॉर्थ गोंया खातीर लोकसभा मतदारसंघा खातीर हें आतां सुरू जाल्लें आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नरेश सावळ हे एक आक्रमक राजकीय फुडारी। 2012 वर्सा ते दिवचलच्यान अपक्ष म्हणून वेंचून आयले आणि अपक्ष म्हणून वेंचून आयल्या उपरांत विधानसभेन तांणी 5 वर्सां जी कामगिरी केली ती खूब आक्रमक अशा तरेची आसली। वेगवेगळ्या प्रश्नां खातीर आमी जर पळयत जाल्यार ते आक्रमक पद्दतीन प्रश्न विधानसभेन मांडटाले आनी एक आक्रमक वृत्तीचो असो आमदार अशी तांणी आपली ओळख तेन्ना निर्माण केल्ली। पूण 2017 भितर तांकां दिवचले पराभव पळोवचो पडलो आनी राजेश पाटणेकार हांणी तांचो पराभव केलो। त्या उपरांत 2022 आमी आतां जर पळयत जाल्यार सेम परिस्थिती जाली, परत तांकां पराभव पळोवचो पडलो। पूण नरेश सावळ हे आपल्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी सक्रिय आसात आनी तांचो जो पराभव सुद्दां आसा तो कांय अवघ्या मतांनी जाल्लो आसा। सो ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी जर पळयत जाल्यार खंय तरी नरेश सावळ हे आतां उत्तर गोंया खातीर तांचें नांव चर्चेन येवपाक लागलां। तेंचे अशे ह्या तरेचे बॅनर सुद्दां आतां लागपाक लागल्यात। आतां नरेश सावळ हे नेमके खंयच्या पक्षाच्या वतीन तिकीट घेतले काय अपक्ष म्हणून देंवतले हें अजून कांय स्पश्ट जाल्लें ना, पूण खंय तरी वारें हें तयार जालां। ताका लागून आमी अशें म्हणपाक शकतात की उत्तर गोंयच्यान आतां आनी एक फुडारी जो जांची भाशणां सुद्दां खूब खडेगाड आसतात, जोरदार भाशणां ते करतात, जावं विधानसभेन 2012 ते 17 ह्या 5 वर्साच्या काळान आमी तांकां पळयल्या आनी आतां इवन पब्लीक मिटिंगांनी सुद्दां ते आपलें मत जें आहा तें सामकें आक्रमकपणान मांडटात। बिचोले ते सक्रिय आसात। त्याच बरोबर उत्तर गोंयान आमी जर पळयत जाल्यार सत्तरी जावं बिचोले तालुको जावं मागीर फुडें बार्देस तालुको हे 3 म्हत्वाचे तालुके, ह्या 3 म्हत्वाच्या तालुक्यांनी सुद्दां तेंचो बऱ्यापैकी लोकां वांगडा संपर्क आसा। तो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आतां उत्तर गोंया खातीर नरेश सावळ हेंच्या रुपान एक नवो पर्याय आमकां फुडें येतना दिश्टी पडटा। आनी ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी नरेश सावळ हांकां जेन्ना फोनार संपर्क साधलो तेन्ना नरेश सावळ हांणी नेमकें कितें सांगलें तें आमी आयकुयात। सर, आमी न्हू कांय कडेन अशे उत्तर गोंयान पयले बॅनर तुमचे फोटो चवथीचे विशीस, बट तेतून एक म्हत्वाची गजाल आसा ती म्हणजे नरेश सावळ फॉर उत्तर गोवा अशे खंय तरी लोकसभेच्या नजरेन ती मोहीम कशी दिसता। नेमके हे बॅनर जे लागले ते कशे कितें, तुमी खरे इंटरेस्टेड आसा लोकसभे खातीर काय कितें म्हणून एक वारें जावपाक लागलां?
म्हाकाय कोणे कोणे फोन करून सांगला की म्हजे बॅनर लागल्या म्हणून. वास्तविक म्हज्या मतदारसंघान हांवें काय एकूय बॅनर लावंक ना. हम्म. तरी सुद्धा म्हाजो मतदारसंघून भायर सगळ्या मतदारसंघात सगळ्याक बॅनर म्हजे आसा. हम्म. ही बरी गजाल, म्हाकाय काय तातूंत वायट दिसना, बरी गजाल. हम्म. आणि बऱ्या पक्षांतल्यान आणि बरी संधी जर एखाद्या वेळाचेर मेळटा हम्म. जाल्यार कित्याक सोडपाची? ओके ओके घेवं येता न्ही. ओके सो तुम्ही म्हणता की बरी संद आसात, बरी जर ऑप्शन तुमकां मेळ्ळो जाल्यार हय, आणि तुम्ही ऑफर रेडी जर बरी आसा. आसत जाल्यार डेफिनेटली घेवं येता. न्ही बट आतापर्यंत तुमकां कोणी अशें बीन अप्रोच बी जाल्या बीन तशें कितें? ना आतापर्यंत तशें काय ना, पण बरेचशे लोक म्हाका म्हणटाले की तूं आमच्या लोकसभेक तुज्यान प्रयत्न करूंक शकता म्हणून. ओके ते जर एकंदरीत जर पळय, पूण कोण हेच्या फाटल्यान सामको नेमको कोण आसा आणि कोण बॅनर लायता तेच म्हाका कळना. तुमचे हितचिंतक अशें म्हणूं येता अशें आमच्यान अशे बीन म्हजे हितचिंतक, म्हजे समाज बांधव किंवा म्हजे रिलेटिव्ह जे आसा पळय ते सबंद गोंयभर आसा. काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत आमचे रिलेटिव्ह आसा, म्हजे समाज बांधव आसा. आणि बाकीचे म्हजे जे बाकी सर्व धर्म समाज समाजाचे सगळे लोक जे आसा पळय तितले म्हजे हितचिंतक म्हणून आसा. सांगूं येना कितें जायत म्हणून. म्हणजे लोकां मदीं एक तुमच्या ऑप्शनाचेर विचार जाता अशें म्हणप. अशें एक दिसता. लोक पळयता अशें म्हणटा तुमी, बट तुमकां काय खबर ना अजून. अजून पर्यंत म्हाका कांय खबर ना. ओके एकंदरीत अशें दिसता. ओके